मिसाचे बेटेक सुरवात देताना आम्ही सगळीं उबी रावया आनी गायन घेवया A8 पेज 4. बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या देवा बापाची काकलू सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू मोगाळ बोंबडिदो आज हे आमचे बायग्यो तांतुनीक भेटले फिरगोजेन आमी दोबाजान सांजेचे प्रार्थोन मिसाच्या बलिदानान भितर काडून कोत्ता जरूय आज सांजे तावन जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रोगताची परब आमचे फिरगोजेचो आस्कारे देखून आमी वाचपां तींच दवरल्यान जेजूचे भोव पवित्र कुडीची आनी रोगताची पण आमी मीस बायगोंत आंतोनीचें घेतलां कित्याक सांजेचें प्रार्थोन बायगोंत आंतोनीच्या मनाक जुदेवांचे चाली प्रमाणे व्हडलो दीस आदले सांजे सुरू जाता आनी आमचे पवित्र सभेचे शिकोवणे प्रमाणे आदले दिसाक 4 वाजता फाल्यांचो दीस सुरू जालो आयज कित्याक तो दीस 24 वरांचो न्हय
24 वरां उतरता व्हडलो दीस कित्याक पोरबेचो दीस. पोरबेचे दीस ल्हान न्हय, परब काबार जावन जायना कित्याक पोरबेचो दीस. आमी देवाक आर्गां दिता सगळीं मेळून बायग्योंत आंतोनीचे मोजोतीन आमकां जायतें देवान दिलां. आमकां ह्या फिरगोजींत आनी ह्या फिरगोजींतल्या भायल्या लोकांक जे हांगासर येतात तांकां लेगून देवान बायग्योंत आंतोनीचे आमच्या आस्काऱ्याचे मोजोतीन जायतीं देणीं दिल्यात आनी ताका लागून उदीक करून आमी आज देवाक दिन वाचता. आज म्हजो नियाळ होच जातलो जें बायग्योंत आंतोनीन आमकां केलां आनी हांगासर रावतल्यांक केलां ताचे पासत देवाक दिन वाचूंक आनीक बायग्योंत आंतोनीचे मोजोतीन आनिकूय देवाची मोदत आमकां मागूंक. हें कोत्ता आसतना ह्या दिन वाचनेच्या बलिदानांत फावो ती बरी वांटो घेवंक ह्या वेळार आमी स्तोत्रां गावून आमी हो वेळ सादतल्यो. पयले प्रतिगान कर्सा सारखे हांव तुमकां गवळी दितलो आनी ते तुमकां सांडवाये आनी खोरे शिकोवणी पोसतले. Sorvesporacia sevocano wakani koran Sorvesporacia navaci stuti koran Atani sotaka Sorvesporace navocica Uditi tău nu stop de porian, sorve sporace naučica. Soglja raštra, sorve Sorve sporam ce deva sarko Caltiam totul in clou parta, dur poliam scenant clou voi carta. Baste pane porchia palaci a voi coru. आपल्या कोरांता तोशी कोरता मोय मामा पंकानी पुता आनी उफिताल्या आदी आता आनी सोदा सोदा कालामे. दुसरे प्रतिगान दुसरे प्रतिगान
सगळे मोजी जिणेंत मोज्या देवाक गितां गायतलो. राजकारभाऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाका, ओ सोक्त सैमाच्या मनशाचेर पातयो रावूं नाका. तुका सोडूंक ताका तांगना. प्राण सुटलो म्हणटोच तो बाबडो धुळींतलो आयलो धुळीन परतून वेता. त्याच वेळार सगल्यो ताच्यो मांडण्यो फिस्कोटून गेल्यो. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, त्याच वेळार सगल्यो ताच्यो मांडण्यो फिस्कोटून गेल्यो. त्याच देवान रचला सर्ग आनी संवसार, दोर्यांनी दोर्यांत आसा ते सगळे. सोर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतल्या खातीर तो नीट कोता. भुकेलोल्यांक तो गिरास दिता, कोयद्यांच्यो सांखळी सोर्वेस्पर तोडून उडयता. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडटा, पागलोल्यांक नीट उबी करता. सोर्वेस्पर पोरक्यांक राखता, पागलोल्यांक नीटूय उबी बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायता. सियोना जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तोच सोर्वेस्पर राजवो चलयता सासणाच्या सासणां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमोच्या शेड्यांक चोरूय धरो, वाट चुकलोल्यांक नीट मार्गार हाडटलो. आनी सांडलोले सोदून काडटलो. तिसरें प्रतिगान. आपल्या शेळयाचो जीव दिता, तोच बरो गवळी. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमच्या देवाक दिनवास सासनाक. जेजू सवे आमची ताची स्वर्गावेळी आत्मीक देणी सुबां पुढे दिवून आयली, देखून ताका सासनाक दिनवास. पवित्र आनी नितळ निर्मळ मोगान ताचे मुखार सदां आसची मोग. ताणें संवसार रचचे आदी आमकां जेजू सवे वेंचून काडली, देखून ताका सासनाक दिनवास. कितलो उदार आमचो देव बाप, जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हणून ताणें संवसार रचचे आदी आमकां जेजू सवे वेंचून काडली, देखून ताका सासनाक दिनवास. आपल्या पुता जेजू वरवीं
आपली कृपा आपली मोहिमा आमकां फावो केली कितली व्हडती देवा प्रिती कितली ग्रेस्ताची कृपा देखून ताका सास नांग दिनवास जेजू सवेताच्या रोगतान देवान आमची सोडवून केली आमची पातकां बोगसून सोडली कितली व्हडती देवा प्रिती कितली गिरेस्ताची कृपा देखून ताका सासनाक दिनवास ताचे बुदीक दावना शिमना शुभांपणी आपली दया आपली कृपा आमचेर ओतली अशी आपली गुपी त्यो जोंटाणे आमकां उक्ती केली देखून ताका सासनाक दिनवास मरणांतलो गूट उटको केलो रोचने खातीर आदी फुडेंच क्रिस्ता सोवे बोलीपणान थारायलोली आपली उसोण बापान आमकां दाखोवन दिली देखून ताका सासनाक दिनवास वेळ काळ बरोवन आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता फुडार स्वर्गार पृथ्वीर आसा तितले संपूर्णायेन एकठांय करून इस्ताची सासणी घेवचो देखून ताका सासनाक दिनवास मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आतांनी सदांच आमेन तिसरें प्रतिगान उबी रावया प्रार्थुया एमीस आमी भेटयता सिल्वेस्ट फेर्नांदीस ताचे इंतेसावन ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर केरीत बायगोन तांतुनीचे विनवणेन देवान आशिर्वादां वतू म्हूण मागुया सर्वेस्परा सासनांच्या देवा तुवें लिजबोवाच्या बायगिवन तांतुनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आकांताक आसल्यांचो तिरासरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी मेल्कीसेदेकान सालेमाच्या रसान उंडो आनी सोरो हाडलो तो भोव वर्त्या देवाचो यादनीक आसलो ताणेन आशिर्वाद घालून अशें म्हणलें भोव वर्तो देव स्वर्गा आनी पृथ्वीचो रचणार अब्रामाचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुज्या दुस्मानांक तुजे आदीन केले देखून भोव वर्त्या देवाक वाखाणली आनी अब्राहमान आपले दोन गिरेस्तकायेचो दावो वांटो ताका दिलो देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब मेल्कीसेदेका पोरी
एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणा सासणांक म्हणुया मेलकी सेदिका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणा सासणांक म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें म्हज्या उजव्या हाता बस तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां जबाब मेलकी सेदिका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणा सासणांक सियोना थावन सर्वेस्पोर राज पदवेची बेटकाठी तुज्या हातान दिता तुज्या शत्रू वयर राजवट चलय जबाब मेलकी सेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणा सासणांक जल्मा थावन तूं राजा पवित्रायेन पोरजळीत फांत्या आदीं दोवा वरी तुका हांवें जल्म दिला जबाब मेलकी सेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणा सासणांक सर्वेस्परान सोपूत दिला दिल्लें उतर तो बदलचो ना मेलकी सेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणा सासणांक जबाब मेलकी सेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणा सासणांक भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिठी वेलें वाचप भावा भयणीनो सोम्याक पडली जी हांवें शिकोवण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची हें म्हज्या उगडासाक खोरात तेच परी जेवण जाचोत ताणें पियोन पात्र घेतलें आनी म्हणलें हें पियोन पात म्हज्या रोगतांत नवो खोरार तुमी तांतलें पियेतात तितलेय फावटी तें म्हज्या उगडासाक करात कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी हें पियोन पात्रांतलें पियेतात तितलेय फावटी सोमी ये पर्यंत ताचें मरण तुमी परगोट करतात देवाचें उतर हें शिववर्तमानाक आमची खालसां मनां तयार करूंक उबी रावया Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. जेजू म्हणटा हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवळ तोमान मोहिमा तुका सोम्या
जेजू देवाच्या राजा विशीं लोकां लागीं उलयलो आनी कोणाक बरें जावची गरज आसली तांकां ताणें बोरीं केली. दीस पडचो वेळ जाल्लो आनी 12 जाणांनी लागीं ताका सांगलें, सोर भोंवती नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोदून आपणाच्या जेवणा खावणाचें पळोवचे खातीर लोकांक धाडून दी. तर आमी हांगा एक सुरे सुवातेक आसाव. आनी जेजून परतिपाल केलो, तुमीच तांकां कितें जेवंक दियात. पूण तांणी अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं आनी कांयच ना. आमी वचून ह्या सगल्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जायत. तर सुमार 5,000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50च्या जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात. तांणी तशें केलें आनी सगल्यांक बसयलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासुळ्यो हातांत घेवन स्वर्गार दोळे उबारले, देवाक दिन वासून ते मोडले, लोकांक वांटूंक आपल्या 12 जाणांक दिले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुवर तो महाने वाखारी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावंडीनो, आज सांजे जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब आमी कोत्ताव. आदी कॉर्पुस क्रिस्ती एक फेस्त जातालें आनी जेजूच्या रोगताचें आनीक एक फेस्त जातालें. 2 फेस्तां जायी आदी, वातिकान दुसरे 20 सुबेन बोदोळणी हालचे आदी. आनी लोक कॉर्पुस क्रिस्ती ह्या फेस्ताक व्हडल्या प्रमाणान वांटो घेतालो. आमच्या फिरगोजेची कॉन्फ्राद सांतीस साक्रामेंताक भेटयली कॉन्फ्राद. जायत्या इगोर्जांनी ओ पात्रोनाची कॉन्फ्राद आहा, ओ सांतीस साक्रामेंताची कॉन्फ्राद आहा. देखूनच फाल्यां 8 मीस आमचे कॉन्फ्राद भाव आपल्या कॉन्फ्रादीच्या नांवान कोत्तले, जरूय ते सावांनी कोणाचें आहा. कित्याक ही कॉन्फ्राद जे न्हेसून आहात हांगा ती सांतीस साक्रामेंताक भेटयल्ली. आज तांचो दीस, आज आनी फाल्यां कॉर्पुस क्रिस्ती. आनी ही परब व्हडा प्रमाणान आख्ख्या संवसारार विस्तारलेली पवित्र सभेन मनयतात. आनी देखूनच आमची 3 जाणां सारकीं आज काबार जातात आनी ए परबेक तयार करतात. कित्याक आख्खी 3 जाणां आमी मिसाच्या बलिदानांचेर नियाळ केला. म्हणजे जेजूची कूड आनी रगत ह्या मिसाच्या बलिदानांत आजीर जाता ताचेर आमी नियाळ केला. आनी ते पासत आज पुडतो नियाळ. पूण आज हांव हो नियाळ भोव परम संस्काराचेर करिना, पूण बायग्योन आंतोवन आमच्या जिवितांत सुफळाय हाडटा आनी बायग्योन आंतोवन आमच्या जिवितांत कितें बरें हाडटा ताचेर हांव नियाळ करूंक सोदतां. म्हाका हांगा एक वर्स जालें आनी एक वर्सा सुमार जायत्यो मिलाग्री हांवें म्हज्या कास दोळ्यांनी पळयल्यात आनी म्हाका सांगलेल्योय बी आहात. म्हज्या कास दोळ्यांनी पळयल्ल्यो आनी अणभवल्यो म्हळ्यार म्हज्याच जिवितांतली. म्हज्या भावान आपली गाडी म्हज्या नांवार केली आनी ती हांगा हाडून दिली जुलय ह्याच्या म्हयन्यांत. आनीक ड्रायव्हिंग लायसन्सूय
स्मार्ट कार्ड म्हजें हाडून दिलें आनीक गाडयेचो डॉक्युमेंट स्मार्ट कार्डा भाशेनूच हाडून दिलो कित्याक म्हजें तें कबार जाल्लें म्हजें लायसन्स कबार जाल्लें आनी गाडी म्हज्या नांवान केल्या तेन्ना ताणें हाडून एके विल्दाचे पोतयेंत घालून म्हाका तूंय इगोर्जे मुखारूच दिलें हांवें तें डॅशबोर्डान घालें आनी मागीर हांव सोदूंक गेल्यार नाच लायसन्स कितलें सोदलें आख्खो रूम भाव म्हणूंक लागलो तुका हांवें म्हज्या पुतान दिलोलें म्हज्या पुता लागीं दिल्लें आनी म्हज्या पुतान तुका वेलुदाचे पोतयेंत घालून तुवें डॅशबोर्डान हांवें सांगलें हांव वयर वता तो म्हणून आसूं दी भितर नाच सोदलें आख्खो रूम उस्तिलो ना आनी भावाक सांगलें हांव रुमांत हाडिना वस्तू एक पाट तुंय घाली तुंय चुल्ली नाच कशेंय मेळोना आनीक RTOचो ऑफिसर जो म्हाका रोखडोच म्हजें लायसन्स काडून दिता आनी म्हजें लायसन्स काबार जालें रोखडेंच रिन्यू करून दिल्लें ताका फोन गुंडायलो ताणें म्हणलें फादर मेवतलेंच तें मातशें थोडे दीस राव आनी म्हाका रावपाची तजवीज नासली खंय तरी वचूंक जाय हांगा तान साश्टींत वचूंक जाय लायसन्स गरजेचें ना सोदलें ना कारान सोदलें काराच्यो कापेट्यो काडल्यो पोंदाक आसतना मुंगडारा दीस भितर येवन हें आतां सोमारा दीस जाले मुंगडारा दीस भितर येवन सांतांतुनीक हांवें सांगलें हांव तुजो फिल्याद आनी हें लायसन्स खूंय आहा ती म्हाका एक हिंट दी एक कुणा दी तूं म्हाका दाखय नाका कुणा दिल्यार पुरो हांव सोदून काडटा तें दुसरेच दिसा गाडयेंत गेल्यार म्हजे गाडयेंत बारीक कुडके पडलेले आहात म्हणलें कुडके खंयचे आनी भावान म्हाका इन्शुरन्साचो डॉक्युमेंट तातूंत घालून दिल्लो ते कुडके एकठांय केल्यार बारीक लायफ इन्शुरन्साचे इन्शुरन्स कंपनीची म्हाका कागदां मेळ्ळी म्हाका गमलें हांगाच आहा तें भावाक फोन गुंडायलो आनी ताणें म्हाका म्हटलें उंदीर आयला आसतलो उंदरांनी भितर गेला आसतलो गाडी घेवन घरा यो हांव गाडी घेवन घरा गेलो ताणें हात घालून ती पोती काडली पोती आहा आनी पोतयांत उरलेले कुडके इन्शुरन्साचे आहात पूण स्मार्ट कार्ड ना आनी ताणें म्हणलें वच शिवोली मॅकानिकाशी वच आनी मॅकानिकाक सांग तें आकलें उस्तून काड तातूंत तुका मेवतलें आनी खरेंच हे उंदरांनी भितर व्हेलें तें आनी उंदरांनी ताची देग खेली आनी तुय म्हाका तें मेवलें पूण तेतून म्हणसर हांवें दुसरें लायसन्स करून दिलें कितलो कार्ड सोदलो मेळना तेंवूय मेवलें आनी हें म्हण तूं इनवॅलीड जालें कित्याक तें न्यू कशें जालें ही आंगात जालोली वस कित्याक हांव कितें शेणलें जाल्यार ताका रोखडोच सांगता म्हाका तें सोदून दी मेळटा आमचो हमीद हो तेवूय आहा तो ओरोसभर जालें ताका सांगलां हांवें आनी एक ओरोस 2 ओरोस लागून तुवें काम करूंक जाय तो वावर आहा जोनेलां दारां सारको करपाक ताचें बोट तो कातोत आसतना बोटाचो कोपोच गेलो आनी आमचो सचिन तो सोदूंक भोंवता मेवलो ताका आनी मागीर हांगा हेल्थ सेंटरांत व्हेलो आनी ती म्हणूंक लागली तो उपकारचो ना कोपो ताका तांणी बँडेज केली आनी धाडलो आनी म्हाका दूख भोगली ह्या वावराडी बरो वावराडी जबाबदारेन काम करपी हांवें सांतांतून मागलें ताचें बोट बेगीन पेकोय पयर म्हाका तो बोट दाखयता फादर हें नाकूट लागून आयलें नॉर्मल जालां म्हजें बोट म्हणजे ओद्दें कातुरलोलें कशें आसलें नॉर्मल जालां ताणेंनूच केलां ते भायर इगोर्जेचो दृश्टी करपाचो वावर चलतालो ही खबर म्हाका सुनिलान सांगल्या 3 मिलाग्री ताणें सांगल्यात इगोर्जेचो वावर चलता आसतना पयली मिलाग म्हळ्यार हांगासर आतां आमी रेलिंग घातलां तें रेलिंग आसचे आदीं ते शँडिलियर्स लांबोवपाक आनीक आयर्न रॉड्स आहलोलीं दाटी मोठी आनी ती काडटाले तें रेलिंग घालूंक आनी 2 जाण पाटयेचेर तो एकलो आसलो ते हांगासरले न्हय महाराष्ट्राचे तो ते व्हडलें पेजाद रेलिंग
स्कॅफोल्डिंगाचेर आसतलो आनी ताचेर प्लॅटफॉर्म आसलोलें ताचे कडेन पासार कोत्तालो. तांकां खबर ना कितलें ओजोन आहा तें ह्या स्टीलच्या रोडाक. ताणें पळय लोकयल्लें हाका तें जड जालें. तें झप करून देंवलें, इतलें देंवलें की स्कॅफोल्डिंग हाल्लें. स्कॅफोल्डिंग हालता तें पळोवन आपूण पडटलो म्हूण ह्या भुरग्यान उडकी मारली फॅनाक आनी फॅन दवरूंक 180 डिग्री पेंडलम जालो 3, 4, 5 फावटी. स्कॅफोल्डिंग पडलें ह्या आल्तारार. आल्ताराचो कुडको लेगीन वचूंक ना न्हू जाल्यार तें स्कॅफोल्डिंग पडलें जाल्यार आख्खो हो आल्तार दुकेश सायबिणीचो आल्तार कोबार जावपाचो. पडोंक ना. पूण स्कॅफोल्डिंगाचेर फोळें आसलें ताचो पिठो जालो, चुरो जालो आनी त्या भुरग्याक असोच सांबाळलो. फॅनाक दिसतू तो वेट आनी वेलोसिटी एक चोवन ताणें झप करून फॅनाक हें सांतातुनीच ताच्या मतीन घातलें आनी ताणें अशें म्हणलें, तुमच्या देवान तांकां तो देव म्हाका वाटायला. खरें म्हणल्यार इगोर्जो बांदता आसतना, कोवेंत बांदता आसतना जे मनीस वयरतान पडल्यात ते मनीस साल्वार जाल्यात. ही सांतातुनीन केल्ली हांगासरूच ती मिलाक. दुसरें एक आहा तशेंच हे आरांव देंवयता आसतना दुसरें एक आरांव पडलो आनी दुसऱ्या वावराड्याचेर कपोलार पडलो मोदेकोत. खरें म्हणल्यार ताची तकली 2 ओद्दां जावंक जाय आसली. कांय जावंक ना ताका. मातशें दुखला म्हणूंक लागलो. सकल टायल सांग बुराक जालो पूण तकली सांबाळली आनी तो म्हणटा तुमचो देव म्हाका पावलो. हे हिंदू ते. ही दुसरी. आनी तिसरी आमचो तो भुरगो बोनी आहा मोरजेचो, तो काम करता आसतना ती ब्लेड कातरली आनी अशीच पासार जाली. ती ब्लेड इतल्या वेगान गेली हमिदाचें बोट गेलें. ताचो कान वचूंक जाय आसलो. कांयच जावंक ना. हांगाच ह्यो घडण्यो आमकां दाखयतात की आपल्या घरांत बागयोन आंतून आपल्या मनशांक सांबाळटा आनी राखता. आपल्या घरांत काम करतल्यांचेर तो आपलो आशिर्वाद घालता. कसलेंय अदृश्ट तो तांकां अदृश्टांतली निवारता आनी वाटायता. कितलोसो लोक ह्या वर्सा भितर येवन गेला. कोविडांत लेगून फादर मातशें मागणें कर, आमकां भुरगें ना. फादर मातशें मागणें कर. एकलो भुरगो आनी मोरजेचो ताका कोणें भिवयलो आनी तो पिसो कसो जालो नेरवां भाशेन करूंक लागलो आनी जेवना जालो. न्हीद पळोवना जाली भियेवन. ती ताका सायकियाट्रिस्टा बरी गेली आनी तो कितलोय दोतोराशी वचून बरो जायना म्हूण हांगा हाडलो आनी म्हाका मागलें फादर मातशें तुजे हात दवर आनी ताचेर मागणें कर, तो बरो जातलो. हांवें बायगोन तांतुनी कडेन मागलें. हो तरणाटो भुरगो 21 वर्सांचो, ताका व्हडलो फुडार आहा. सायबा सांतातून ताची वेली भिरांत काड आनी ताका मेकळो कर. ताचें कुमसार आयकलें हांवें आनी कुमसार आयकल्या उपरांत ताचेर मागणें केलें. 8 दिसांनी ताची भयण आनी ताची घरचीं हांगा घेवन आयलीं आनी म्हाका सांगलें फादर ज्या दिसाक तुवें मागणें केलां त्या दिसाक तावन बरो न्हिदता आनी जेवता. मागीर हांवें ताका म्हज्या सायकियाट्रिस्टाशीं धाडलो. हांव वळखता ताका आनी जें कितें हांवें ताका सांगलोलें तेंच खंय सायकियाट्रिस्टानूय सांगलें. आतां तो सारको बरो जाला. पुत्तून मेळोंक आयली ती. सारको बरो जाला भुरगो. इतलो तेंप 2-3 म्हयने सारको बरो नासलो. ह्यो मिलाग्री हांवें कास पळयल्यात म्हज्या दोळ्यांनी आनी अनुभवल्यात. ताचे भायर आनीक जायतो लोक सांगूंक आयला.
तांचे बाटाचे प्रोश्ट भांगाराचे प्रोश्ट मागूंक आयिल्लो हांवें सांगलें सांतांतून कोत्तलो भिये नाका आनी मागीर पोत्तून आयल्या आनीक कोण एकलो नांवच ती मनीस तो म्हाका आपली खबर सांगूंक लागलो आपली एक ओस्त आहा अशी अशी आहा ताका हाडलो हांवें ताचेर मागणें केलें हांवें हांगा ताका सांगलें थोड्या वेळान तुजी वस्त जातली ती तो मनीस 2 म्हयन्यांनी रोखडोच आयलो फादर ही कशीच जावपाची वस्त न्हय हांवें तुका सांगलेलें फादर मागोंक जाय न्हू माग आनी हांवें ताका सांगलेलें सांतांतून गॅरंटी तुका दितलो ती वस्त तो आयलो आनी दिन वासूंक आयलो म्हाका म्हणटा ही केन्नाच जावपाची वस्त न्हय पूण तुज्या मागण्या उदेशी ताणें केली मोगाळ भावमळिनो ओ सांत पोदवेदार सांत आनीक पोदवेदार देखूनच तो जायन आसलेल्यो वस्तू कोत्ता ओ सांत केरीत सांत कित्याक ह्या सांताक सांतीस साक्रामेंताची जायती भोगती आसली आयज सांतिस्माचें फेस्त म्हणटोच तेवूय उगडास करता तुमकां इतली भोगती आसली की तो जेजू कडेन उलयतालो सांतिस्मांत आसलेल्या जेजू कडेन उलयतालो आनी सगल्यो लोकांच्यो गरजो घालतालो आनी देव ताची मागणी आयकतालो एक पावट खंय ताका मीस कोत्ता आसतना ताका सांगलें तुज्यान मिसांत वांटो घेवंक जायना एकल्या ब्रादराक सांगलें ताका पनिशमेंट कसो दिलो तूं काम कोत्ताय काम कर मिसांत वांटो घेवंक जायना आनी मीस चलताले सांतांतून मीस कोत्तालो ओ कोरिडोरांत काम कोत्तालो आनी ताका इतली आस जाली मिसांत वांटो घेवंक जायनासलें उणटी आपशींच उक्ती जाली तो काम कोत्तालो थंयसर आनी सारकी मिसाची भेट ताका दिश्टी पडली बायगो तांतोनीन हें विजमीत केलें कित्याक बायगो तांतोन स्वत मानतालो जिवो जेजू ह्या सांतीस साक्रामेंतांत आसा आनी तोच जिवो जेजू आमची सगळी मागणी आयकता सांतांतोन आमकां वस्तू दिता त्यो जेजू कडेन मागोवन दिता उगडास तर हे सगळे सांत भोक्त इंडिपेंडंट न्हय ते जेजू उदेशी आमकां वस्तू दितात जेजू मुख्य मोदेस्ती आनी जेजूच्या मोदेस्तीपणा उदेशी आमकां ते बायगेवन आमचे पासत मागून जेजूच्या मोदेस्तीपणांत वांटो घेतात आनी आमकां ती वस्तू करून दितात जायते फावट हांव लोकांक आदीं सांतिस्मा बोलेक वतालो आनी तूंय दिमी घालून मागतालो कसलीय देणी अदी करून भुरग्याचें देणें जाय जाल्यार मागीर रोखडेंच तांकां भुरगें दोत्तालें दोतोरांनी सांगलेलें जावचें ना भुरगें पूण दोत्तालें कित्याक सांतिस्मा फुड्यांत मागलेलें सांतीस मुक्तो करून हांव म्हणटालो पळय जेजू तुवें आहा जेजूचेर नदर घाल होच जेजू तुका हें भुरग्याचें देणें दितलो आनी जायत्या जाणांक गो बायलांक जांकां भुरगीं नासलीं सांतिस्मा फुड्यांत हाडून तांकां भुरग्यांचें देणें फावज तर आज आमी सांतिस्मांची परब करता आसतना आनी इगोर्जेच्या आस्काऱ्याची परब करता आसतना बायगो तातून जेजूचे पोदवेन ह्यो मिलाग्री करता आनी इतली जेजून ताका पदवी दिली अधिकार दिलो जेजू आपुणूच ताच्या ब्रेवियाराचेर खेळूंक लागलो आनी तो जेजूक एके भाशेन एंटरटेन करतालो आपल्या ब्रेवियाराचेर म्हणजे जेजू उदेशी ताणें आमकां ती वस्तू दिल्यात सांतिस्मांत रावतलो जेजू बाळोक जेजू ताचेर खांकेंत खेवतालो ताच्या पुस्तकार खेवतालो तोच जेजू आज आमकां सांगता तुमी म्हजीशी यात आनी हांव तुमकां सोडवण दितलो हांव तुमचे कश्ट हळू करतलो हो लोक जांकां भूक लागलेली आनी जांकां 12 जाण धाड म्हणटाले जेजून ताका दवरले आनी उंड्यांची एके भाशेन बोदोळणी करून सगल्यांक जेवण फावत तसलें केलें उंडे आनी नुस्तें
दाखोवंक तांकां हो सोडवोंडार तुमची तान आनी बूक मागता. ही कोणा तुमच्या आत्म्याची तान आनी बूक मागतली कोणा. तर मोगाळ बांबडिंदो, आमचो बाबार्थ मिसाचे बेटे 13 दीस आमी नियाळ केला. हे 13 दीस आमी नियाळ करून मिसाचे बेटे वयर आमी जायती शिकोण घेतल्या. आयच्या फेस्ता वयर ती आमची शिकोण, ती शिकोण आमी वेव्हारांत घालूंक त्या जेजू लागीं मागूय. आमच्या काळजांनी थोड्याच वेळान तो येतलो, आमच्या आत्म्यान तो बिराड करतलो आनी आमकां आपलें काळी झुगडूंक आमच्यो गरजो ताका सांगूंक तो आदार दितलो. सगल्यो आमच्यो गरजो उक्त्यो करुया आनी ताचे कडल्यान आमकां जोणेकल्याक, आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक आनी आमच्या समाजाक, आमचे पवित्र सभेक ताचे विणवणी कोतकोत्यान मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी मोगाळ बांबडिनो आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार बायगोंत हातुनीचे विणवणेन उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी यादनिकांनी आपले पोरचे सवे हुस्को धरून देवाच्या उतराचे बुनयादीर तांकां पवित्रपणान वाडोवंक आदार दिवंक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पदवेचे आनी व्हडपणाचें चिंती नासतना पोरचेक बऱ्याक पडटा तें करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. आमच्या कुटुंबांनी एकवटान आनी मोगान जिवंक तशेंच मोगाचे बुनयादीर आपलो कुटुंब बांदून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. ह्या मिसा बलिदानांत आपले इंतेसांव भेटयतल्या सिल्वेस्टर फेर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबाचेर भागिवंत आंतोनीचे मोजोतीन देवान शुभ आशिर्वाद वतयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. सुर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, तुझ्या दुता बायगोंत आंतोनीच्या सांजे प्रार्थना सुमयार आमची इंतेसावां आमी तुजे मुखार मांडल्यांत ती तूं स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक भावार्थाचें देणें फावो कर आनी सगल्यांक तुजीं भुरगीं कशीं आमी आमच्या ओत्मीक जिविताची साक्षी दिवंक आमकां कृपा बोड दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांत भेटयतना आमी गायन घेवया. C2 पेज 28.
भयणीनो आनी बाबांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें समोर मागात. आमच्या सर्वेस बोर्ड मानून घेऊ. भोव कोणवड्या बापा, आदल्या मनशाचो भस्म करून बाय घेवन तातूंत तुज्या सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताचे पोरबे दिसा फावो त्या मनाने बलिदान तुका भेटून ही मागणी तुजे मुखार विमोर काळजान घालता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सुर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सुर काळे आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतून तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरमूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता आनी ताच्या मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती ही गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवन म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत
समोर पोंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. सगळीं उबी रावया. बावार्थाचो गूड पोरगो तुया, सोम्या जेजू तुझे मोरोन आमी समोरता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन पर घोटा. सोम्या जेजू तुझ्या येऱ्या आमी जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमचे बाब आनीची काकलूट कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोरजुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात, आपल्यो गरजो घेवन आयिल्लीं आसात. दुखा कश्टांत सांपडल्यान तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती भागयोन दोरमुता भागयोन तातून आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनां. आमच्या सोडमंडळाची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आत जोडून दीर्घेवून म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवूं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस. आनी आमकां थालणेक पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवळ. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवळ. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडळा
जेजू क्रिस्ताचे विण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोरा कांतांतली वाटाय Rozworki podbijani moj matuci, sasnacia sasna. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. स्वाम्याची शांती सोदांक घाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. ह्या परबेच्या दिसा समयार कुशालकायेन एकामेकाक शांतीची कुणां दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटेले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हूण म्हाका फावना पूण तुज्या त्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन घेवया D30 पेज 63. जेजूची कूड जाणें पवित्र सभेन स्नान घेतला तांकांच आनी कोणूय दुसऱ्या धर्मांचो हांगा आसा जाल्यार मातशें फुडें सरूं नाकात जेजूची कूड घेवंक. So
Sokol Boże łaskata, rokot Boże pieta, to Boże soverauta, a uitați-a sagata, am ce cali sotreta, ce sutu caureta, tu ci vart poloi tasa, tu ca chiunco și stata, am ce cali sotreta, ce sutu caureta, tu ci vart poloi tasa, tu ca chiunco și stata. उभी राहूया. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, भाग्योन तांतून तुझ्या भोगताच्या आनी आमच्या आस्कारेच्या पोरबे समोयार तुवें आमकां आत्मीक पोसोन दिलाय. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या मोहिमेवोन शोरा तुज्या पावलांनी चलूंक आनी ह्या संवसारांत तुजी शांती आनी शेवटी सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आंकवार म्हणची तुस्त गीत आमी आतां गातल्यो. Mosot mosor vespora quacanta, Moshatar cadeva sove murgota. Mosot mosor vespora quacanta, Moshatar cadeva sove murgota. Tare la vița cornicir dișcali, Socleo pircama cabagi montolio, Sorbolistan makakeli ochapa, Ovito citsoda ochita cena.
Popli bokti kortoria sokyu Bitke kakrutoya da goita Aplo bolistatu barun sorvismo Kalsamonan kortortoliang dauraita Udvidaran sotra moile shoutika Navikang tomai mogar boikata Bukero yang tados kota deriani Restan sadar kali korun bortita Unas turun आपल्या दोयार मोगाचो Israel आपल्याचा क्राम बाळगिता Abraham करिताच्या दिवपुत्रा दिले उतर विश्वासी देव सांभाळता मोहिमा बापा कानी पुता कानात्म्या आदि आतानी सोदा सोदा खान मोहिमा बापा कानी पुता कानात्म्या आदि आतानी सोदा सोदा खान Mozo otmo Sorvesporak vakanta Mochatar kadeva sove murgota Mozo otmo sorvesporak vakanta Mochatar kadeva sove murgota Soglia munsham sorvor merche खातीर Soglia hankam sogod salo उपकार करून बसात मोगाळ बामणिंदो फाल्यांची मांडावळ तुमकां सांगता फाल्यां पोरबेचो दीस दोबाजीक पोरबेचो दीस आमकां तुमकां सांगलां आयजूच सांजे तावन तो सुरू जाला पयले मीस 5:30 वाजता दुसरे मीस 6:45 वाजता इंग्लिशींतल्यान तिसरे मीस 8 वाजता आमचे कोंफरात भावांक केरीत भाशेन मागता 8 वाजांच्या मिसांक ताणें आपली ओपमोस घालून वांटो घेवंक कित्याक सांतीस साक्रामेंताच्या पोरबेचे मिस्ते आनीक 10 वाजता निमाणे मीस ह्या मिसांत प्रवचन करूंक इंग्लीश मिसाक 8 मिसाक आनी 10 मिसाक प्रवचन करूंक आनी येजमानपण चलोवंक फादर एडसन फेर्नांदीस जो सुकूर सायबिणीचे फिरगोजीचो विगार नागवा देवेर्ना तो येतलो पावस ना जाल्यार मागीर 10 मीस सोमतोच आमी पुरसांव करतले आनी ते पासत तुमची 2 व्हिलर्स आमचे कोंफरात भाव तुमकां दाखयतले कसली मांडावळ करची ती ते प्रमाणे तुमी ती मांडावळ करची उरलेले 4 व्हिलर्स तुमी आमच्या पार्किंग लॉट आहा तातूंत पार्क करतल्यो आमचो फादर हायसिंथ ह्या दिसांनी कुमसराक आसतलो आतांय जाल्यार मीस जाल्या उपरांत तो आसतलो आनी फाल्यां तो पोरबेच्या समयार कुमसरा तुमचे आयकूंक बसतलो जायतीं जाण आमचे फिरगोजेचो मिसांचो ओरार विचारतात आमची वेबसायट आहा इगोर्जेची फिरगोजेची ती आमी अपडेट करीत आहा सगल्यो कार्यावळी इगोर्जेन जातात फिरगोजेन जातात त्यो ताचेर आहात वेळार आहा इतिहास आहा इगोर्जेचो सेंट एंटनी sioli.com सेंट एसटी पॉयंट बेंड कांय ना एंटनी आकोच सिओली पॉयंट बेंड कांय ना आख्खी वोडती सेंट एंटनी sioli.com थंय तुमी लॉगीन करीत जाल्यार तुमकां सगळो वेळ आनी कितें इतिहास आहा तो मेवतलो सकाळीं आमचे आज मूज गायल्यात ते हांगार आसतले फाल्यां सकाळीं 4:30 वाजता तांकां पिकअप घेवन तांचें लायव्ह ब्रास बँड घेवन
सगळ्याक आल्वारात करतले 4:30 ते 5:30 पासून ही कुशालकाय इगोजेगूच आल्वाराज वाचपाचे आसतले हांवें तांकां सांगलें हांव तुमकां पिकअप करून दिता आख्खे फिरगोजीन तो वाजोयात सगल्यांक कुशाल जावन फेस्ताचो दीस खेरीत दीस आनी मुज्ग लावन तो आमी सुरू करता मुज्ग लावन देवाक दिन वाचता गायनां करून देवाची वाखाणणी करता अशें तुमी सकाळ फुडें देवाक दिन वाचूंक उठचीं आनी बायगोंत हातूंचेर मजतीन आमकां देणी मेवल्यान तांचे पासत देवाक दिन वाचचो असल्या भावनांनी आमचो पोरबीचो दीस आनी बेन मागीर फाल्यां आसतले ते पासत आमी सगळीं एक कुशलकायेच्या नादान ह्या पोरबे सुमयार वांटो घेवया काल कलेक्शन जालां 95,540 रुपये तुमकां सगल्यांक पातकुराच्या नांवान फादर हायसिन जो हांगासर आहा आमकां ह्या दिसांनी एक किरीत सातोणे आदार दिवंक आयला तांच्या नांवान आमच्या कोंफरात भावांच्या नांवान आमची फिरगोज गवंडीक सभेच्या नांवान आनीक आमच्यो सिस्टरी ज्यो हांगा आहात आनी हांगा नात तांच्या नांवान तुमकां सोमेस्तांक एक बरें सांजेचें प्रार्थन हांव दिता बायगो तांतुणीचे मजतीन देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोरब्यांचेर आपलीं आशिर्वचनां वतोव म्हूण मागता उबी रावया सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे गुण उपकार बायकोन तातुंचें साल्वीचें गायन करचें आनी मागीर उपरांत तुमकां हांव आशिर्वाद दितलो Solo
दोर्या देगीर प्रेरणा केले मासी होय सोरोते आयकोले हे ओरोसा कोच्या वेला Bogdaj tu zorgaracia, आमचे पासून माग तू बघता आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमचे पासून माग तू बघता